11 o'clock जाला ऑलरेडी. सो आनी म्हाका भूक लागला. एक्चुअली हांवें ब्रेकफास्ट 9 केलो, 9 o'clock ब्रेकफास्ट केलो. सकाळचे उठून हांव पयली सकाळचे उठता एक्चुअली म्हाका भूक लागता हांव बेश्टें च्या आनी बिस्कीट घालून खाता आनी मागीर ब्रेकफास्ट नॉर्मलायज केल्ले आनी चपाती बीन खाल्ले आनी 9 o'clock ब्रेड बिब्रेड सगळे घेवन जाले. आनी आयज न्हू कोण ना आमगे घरा, हांव एकटेच आसा. हांव आनी मिकू आहा. सो शंकर आनी फ्रांसीस गेला ऑफिसान. फ्रांसीस बेगिनच गेलो, 9:30 गेला आनी आतां हांव अशेंच बसलेले बेश्टेचेच. आज म्हजो प्रेग्नन्सीचो डे 126. सो तुमकां हांव शेअर करतलें म्हाजें कशें कितें डे बाय डे हांव ट्राय करतलें तुमकां शेअर करपाक. सो अशेंच चलता म्हणजे ह्या दिसांनी हांव घरात आसतलें, केन्ना कितें काम आसतना भायर सरता. आनी आतां 11 जाला न्हू. सो परत आतां म्हाका भूक लागली. सो ह्या टायमार हांव कितें अशें नॉर्मल फ्रुट्स बीन कितें खाता. आनी इतली गरमी जाता जाणा म्हाका अशें दिसता. म्हाका न्हू एक्चुअली कोण फ्रांसीस आई बी सगळीं म्हाका म्हणटा थंड पिवं नाका म्हणून. अशी गरमी जाता ह्या दिसांनी की म्हाका अशें दिसता की थंड पिवपाक कशें दिसता. कितें तर सोडा नाजाल्यार अशें कितें उदक थंड अशें कितें पण म्हाका कोण पिवपाक दिना. 7 आतां हांव हे खाता मँगो हाडलेले हांवें काल मार्केटांसून हापूस मँगो. सो काल कितें जालें ना आमी मार्केटान गेल्ली पणजीन. सो जस्ट हांवें मार्केटान एंट्री केली न्हू. सो आंब्याचो वास मँगोचो म्हणटा सीजन न्हू आतां. सो जस्ट एंट्री करना फुडें असो बरो वास येयलो म्हाका. आनी पळयता सगळ्याक आंबे आसले, हापूस मानकुराद कसले सगळे डिफरंट टायपचे आसले. येवगड हे ते कितें कितें आसले. म्हाका अशें वासानूच कितें जालें अशें खावपाक कशें. फ्रांसाक म्हणलें तर आंब्याचो बरो वास येता. फ्रांस म्हणलें तुका खावपाक कशें दिसता गे. सो आमी मातशें मागीर वयर कितें शॉपिंग करपाचें कितें आसलें न्यू मार्केटान. सो कितें घेवपाचें आसलें. सो ते घेतले आनी येता आसतना हे आंबे घातले. आनी काल म्हाका टायम नासलो खावपाक. सो आज खाता बरें कट करून घेतला. सो 1-2 खातले आतां आनी म्हाका जेवणूय करपाक जाय आतां. हांवें चिंतलेलें न्हू बिमला जाला आमगे सकयल झाडां. फ्रांसीस म्हणटालो बिमला बीन तूं सुंगटाचे जाय तितूनय कडेन घाल. हांवें चिंतलें आयज तेजे न्हू बरेंशें सांसव कशें करतलें म्हणून. सांसवूय बरें लागता तेजे. आमी जशें की हेजे मँगो सांसव आंबाड्यांचे बीन सगळे टायपचे हे करतालो सांसव. सो बिमलाचे सांसव न्हू सुपर्ब लागता, बरें लागता. आनी हांवें आयज आमचो डेलीचो फिश वारो येता न्हू थंय येवना आज. पण मागीर दुसरो नुस्तेकार येयल्लो तो कितें न्हू बरें गांवठी नुस्तें बीन हाडटा. सो तेच्या कडल्यान हांवें शेवटाळे घेतला. सो ते चिंतले हांवें फ्राय करतलें आनी बिमला काडून हाडटा. पळयता बिमला चड ते दिसा काल पळयलेले हांवें चड अशी येल्लोईश जाल्ली पिकलेली चड. सो पळयता मातशी कच्ची कशी कितें मिक्स आहा ती काडटा आनी सांसव करता. आनी आमचे तुका मिकूय दाखयता. आयज हांव आनी मिकू आहा दोगांच घरा. मिकू न्हिदला आमचे. हे बे आमचे बाबा हांगा न्हिदला. आनी तेका न्हू वच कपडो ते चेंज केल्यार सुद्दां हे करता ते. तेका खबर ना कितें. मिकू बाबा सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणटे बाबू. ए ना न्हू अशें करले ना रे बाबा इग्नोर. सो तेका न्हू आतां खूब गरमी जाता ह्या दिसांनी. सो उलटे बिलटे कितें कितें भरून न्हिदता रे बाबा. गरमी जाता न्हू. हांवें पळय हांगासून विंडोसून न्हू मातसो वारो येता बरो. हांवें तेका ओपन दवरला मातशें विंडो. अशें दवरल्यार सारको जाता मिकूचे. अशें दवरल्यार ब्लिंक जाता. अशें दवरल्यार सारको जाता. बाबा तुजे व्हिडिओ सारको येता नाका पळय. हे न्हू सद्दां इग्नोर करता अशें. जेन्ना हांव तेजेर कॅमेरा दवरता न्हू सो ते अशेंच टर्न करता. ह्या दिसांनी ते रिस्पॉन्स कांयच दिना. म्हणजे अशें आमचे कडेन उलयता आनी जेन्ना तेजो व्हिडिओ करता पळय तेन्ना ते हायड जाता. आतां पळय व्हिडिओ करता म्हणून तेका खबर आहा टर्न जावन बसला. बाबा तशें करिना. सगळ्यांक सॉरी म्हण. सॉरी म्हण सगळ्यांक ना कितें आहा सॉरी म्हण बाबा. बाबा तुका सगळ्यांना विचारता कमेंट करता मिकू कशें आहा. मिकू दिसना ब्लॉगान म्हणटा ना येना ओके आसूं चल. सो तेका अशेंच न्हिदो न्ही हांव म्हाजें काम करता. सो मँगो थंय कट करून दवरला मँगो खाता आनी बिमलांचे सांसव करता आनी म्हाका नुस्तें फ्राय बीन करूंक जाय. खुबशें काम आहा आनी दनपारपर्यंत ते येतले लंचाक. चलो आतां तुमकां व्हिडिओचे दिसता आसतलें की म्हाका उलयता आसतना न्हू अशें म्हणजे टायर्डनेस कशें फील जाता ह्या दिसांनी. म्हणजे आतां गरमीचो सिजन आनी म्हाका तर चड गरमी जाता. इवन खंय अशें गेलें न्हू की फ्रेंड्स म्हणटा अशें एसीन सुद्दां आहा तुका थंडी बीन खाता. आनी ना रे म्हाका थंडी खायना म्हाका आनी गरमी जाता म्हणटा. सो खूब गरमी जाता म्हाका. रातचें सुद्दां केन्ना आमगे एसी बीसी कांय ना. सो फॅनाचे सुद्दां वारो म्हाका पावना. विंडो सुद्दां केन्ना ओपन दवरता पूण इतली गरमी जाता ना रातचें केन्ना म्हाका झेमच पडना. एकदां म्हाका न्हीद पडली न्हू की मागीर एक ओके. पूण न्हीद पडच्या पयलीं म्हाका अशें कितें जाता इतली गरमी सो केन्ना झेम पडटली अशेंच जाता. आतां ह्या टायमार तर भायर वचपाचें ना. म्हाका खूब जाणांनी कमेंटूय केला हीट वेव चलता न्हू सो भायर गरमेच्या दिसांनी मातशें वचनाका. गेल्यार इतलें अशें दिसता की
घुवळ येता भशेन दिसता म्हाका. म्हणजे अशें आतां केन्ना अशें कितें काम आसता न्हू, सो भायर बीन वयता न्हू केन्ना अशें भोंवपाक बिवपाक मातशें कितें काम बँकेचें जावं कितें दनपारच्या टायमार बीन वयता न्हू, मातशें वचून येलें की अशें गरमी आनी थंडूय पिवपाक दिना. सो केन्ना केन्ना हांव इल्लेशें अशें एक भायर गेलें न्हू केन्ना 1-2 सीप मारता थंड उदकाचो. घरा म्हाका कोणूच पिवपाक दिना रे ते. आंबे न्हू खूब बेस्ट आहात. म्हाका रूच येयल्ली म्हणून हांव आंबे खाता. चडशे म्हाका अर्द्यान कमेंटूय केले, अर्द्यान म्हाका म्हणटाली. सो 2-4 कमेंट्स आसा. सो मँगो बीन खावं नाका, मँगो, पपाया, वॉटरमेलन. सो म्हाका खबर आसलें वॉटरमेलन आनी पपाया बीन खायना म्हणून. सो मँगो खायना म्हणून खबर नासलें. म्हाका म्हणटा अर्द्यान म्हाका हांवें जस्ट विचारलेलें एकट्या कजनांकूय कॉल करून सांगलें मँगो म्हाका रूच येयला खावंक शकता. सो ते म्हाका म्हणलें तुका रूच येयला न्हू सो खा. सो कालच म्हाका एक्चुअली वासानूच कितें जाल्लें. सो हांव ते आतां खाताय. थोडे चड खावचे ना पूण खातलें. सो तुमी न्हू म्हाका खूब जाणांनी कमेंट्स केलेले की स्टेप्स चड वयर सकयल करनाका म्हणून. सो आमचे आहात आतां फर्स्ट फ्लोरार. सो म्हाका काय ऑप्शन ना, केन्ना केन्ना कितें कामां खातीर तर वयचेच पडटा. आनी आतां म्हणजे कोण ना घरा. सो पेपरां काडपाक जाय म्हणून हांव मातशें वयता. आमचे आहा अशें एक आनी तशें तुमी विडियोन पळयता न्हू. सो म्हाका कमेंट केला, हांव सगळ्यांचे कमेंट वाचता पूण म्हाका रिप्लाय करपाक टायम गावना. सो पूण तुमचे सगळ्यांचे कमेंट्स आसता न्हू, अशें सजेशन दिता, तुमकां एक्सपिरियन्स आसता ते म्हाका सांगता कितें कितें करता न्हू. सो तुमचे कमेंट्स बरें बरें आयकून आनी मोटिवेट जाता. म्हणजे अशें आनी अशें बरें दिसता कितें करपाचें की फर्स्ट टायम. सो म्हाका कांयच आयडिया नासता न्हू. सो तुमी कितें खावनाका, कितें खाया, अशें कर तशें कर. खूब बरें दिसता तुमचे कमेंट वाचून म्हाका कितें कितें आसता न्हू. म्हणजे अशें एक आपलेशें दिसता की तुमी अशें आपल्यात कशें समजून कितें सांगता. अरे वा, हे पळय आमचे बिमलाचे झाड अशें वयर जालें पळय हांगा जाल्या. अशें दिसता न्हू की हे कशें ग्रिप्साचे घोस जाता पळय बंच जाता पळय तशें दिसता सारकें. काडे मातशी बरी बरी आहा ती सगळी काडून घेता. सो इतली म्हाका बिमला गावली. पुरो इतलें तेजें करूंक जाता थोडेशें. सो आज कोण ना न्हू, आमी तर हा फ्रांसीस हांव आनी शंकराई बीन कोणा. सो तिगांकूच थोडे करतले. आनी आतां म्हाका कडीपत्ताय जाय, कडीपत्ताय काडून येता. हे पळय हांवें ही झाडां न्हू, हे पळय हे म्हाजे मोगऱ्याचें झाड सुकलां हांगासर भायर हाडून दवरलां. सो ते व्हडले जाले न्हू. सो गॅलरीतले सगळे काडलेले आमी लासून. आवय हो क्यूट दिसता पळय इल्लोसो बरो जाला. चल थंय कडीपत्ता हा, कडीपत्ता काडून येता. सो पळय हांवें हांगासर बिमला बरीशी धुवन घेतला. आतां ताका हाफ पार्ट करता आनी मीठ लावन दवरता कट करून. सो चोडी 4 कुडके करना ना, ते सगळे ना फुल स्मॅश जातली. जेन्ना सासव करता न्हू सो फुल हे जातली ती. 2च पार्ट करता फुल स्मॅश जावन येतली आनी कांयच गावचें ना तेजे मागीर. ते तशें हाफ पार्ट करून घेता. हांगासर हांवें एक धाकटोसो कोकोनट घेतला ग्रेट करून आनी थोड्योश्यो हे काश्मीरी रेड चिली आनी 3-4 हांवें हांगा बेडगी घेतला तीख जावपाक. हे जस्ट कलर येतलो म्हाका. सो रेडीश कशें करपाचें पाजो सासव करपाचें म्हाका मातशें तामशे घेता जाय आसले. रेडीश कशें म्हाका तशें आवडटा एक्चुली. इवन कडी सुद्दां म्हाका तांबडे आवडटा. केन्ना हांव न्हू नॉर्मली हांव धाकटो मिरसांगे यूज करता गांवठी. सो म्हाका केन्ना तांबडी कशी जाय न्हू. सो हांव 2-4 रेड चिली म्हणजे हे आमची काश्मीरी चिली न्हू ग्रायंड करपाक मिक्स करता. थोडी जाणां न्हू सुक्यो कोथमिऱ्योय घालता पूण हांव सुक्यो कोथमिऱ्यो बीन कांयच घालचे ना. प्लेन करता न्हू. सो मातशें टेस्टी वेगळी जाता आनी बरें जाता. समज तुमच्याकडे मिरची बीन ना न्हू काश्मीरी जाल्यार तुमी नॉर्मल रेड चिली पावडर आनी कोकोनट सुद्दां ग्रायंड करूंक शकता. सो एका पयलीं ग्रायंड करता तोपर्यंत म्हाजी बिमला मातशी सुकोवन येतली बरी जातली. सो हे ग्रायंड करून घेता पयलीं हांव. ते हांगासर म्हाजे मातशे मोठे वांटून जाला आनी वांटूंक जाय. सो तातूंत हांव आनी एक 7-8 हे घालता ब्लॅक पेपर घालता वांटपाकूच हितून. सो ब्लॅक पेपर घातला मातशें आनी हाफ स्पून हांव तितून हळदी पावडर घालता आनी मातशें ग्रायंड करून घेता एका. आनी मातशें मोठे आहा न्हू आनी मातशें बारीक जावपाक जाय चड मोठे आहाय. सो म्हाजें ग्रायंडींग रेडी आहा. आनी आतां हांव हांगासर हे पळय मेथीचे दाणे आहा न्हू थोडे मातशे गरम करून घेता. हे कलरूच मातसो तेजो तसो आहा पूण काळे जावपाक जायना ते. सो ते आतां मातशे शॅलो रोस्ट करता बेश्टे. मातसो वास येयलो की काडपाक जाय ते. सो जालें वास आयलो तेजो नॉर्मल जालें. सो गॅस बंद करता. सो हेका हांव मातशें हितून कुटून घेता. मातशें उडटा मरे म्हाजें हे कमी आहा न्हू ते मातशें हे जाता. हलकोसो पावडर करून घेता हेका. बिमला न्हू मातशी वताक सकत दवरलेली ती हाडली. चड ड्राय जावना तें. हांगासर हांव ग्रायंडींग बीन करता म्हटल्यार सगळें रेडी करता म्हटल्यार मातशी बिमला सुकली पळय म्हाजी. मातशी चडूय सुकल्यार कांय जायना पूण ओके. मातशें मीठ लावन दवरलेलें सुकत वता तें जालें. हांगासर म्हाजे मसालो ग्रायंड रेडी आहा. आनी मातशें चडूय बारीक करना कडीचे मातशें मोठे वाटला. सो सासव करता तेन्ना न्हू सो मातशें अशें मोठे बरें लागता. हांवें हांगासर सासवा घेतला मोठी सासवा घेतला. तुमी बारीक सासवाय यूज करूंक शकता. सो मोठे सासवांक बरें जाता. हिंग पावडर घेतला म्हणजे ते खडा हिंग ना अवेलेबल. सो जॅगरी पावडर गुडाचो पावडर घेतला डायरेक्टली. सो पावडर आसलो तो यूज करता. आनी हे मेथीचे दाणे फ्राय केले रोस्ट तेजे पावडर करून घेता कुटून घेता मातशें कडीपत्ता. सो प्रोसेस स्टार्ट करायचा. सो असं माझे
आयडन गरम जाला तितून घालता ऑयल आणि तुम्ही न्हू बारीक ऑनियन कट करून सगळे तडका जाले न्हू फ्राय करूंक शकता पूण हांव ऑनियन घालनाय नॉर्मल करता तेल गरम जालें सो स्टार्टींग फर्स्ट घालता हांव तातूंत मस्टर्ड सीड्स सासवा प्लस हिंग पावडर मेथी पावडर कढीपत्ता हे सगळं फ्राय करून घेता बरोच वास येयला जेन्ना तुमी हिंग मेथीचो पावडर घालता पळय तेन्ना तडकाक न्हू इतलो बरो वास येता ना सो हेच्या हितूनूच आतां हांव एड करता बिमला वास बरो येता तडकाचो तुमी पळोवंक शकता बिमलाचो कलरूय चेंज जाला ग्रीन आसलो तो मातशें फ्राय जावन मातशें चेंज जाला कलर सो आतां हितून घालता हांव मसालो जो ग्रायंड करून दवरलेलो मातसो मोठोच ग्रायंड केल्लो हांवें सो हे सगळें घालता तुमकां अशें ग्रेवी टायप जाय जाल्यार मातशें ग्रेवी करूंक शकता मातशें दाट जाय जाल्यार दाट कशें यूज करूंक शकता हेका बरेंशें मिक्स करून घेता आनी बॉयल करपाक मातशें दवरता चड वॉटरी कशें करूना कडी टायप करूना हे पळय अशें हेचे टॅक्स्चर पळया तुमी कशें जाला अशें जाता पळय तेन्ना आनीक मातशें खावपाकूय बरें लागता सो हातून आतां लास्ट एड करता जॅगरी पावडर तुमकां कशें हिशोबान मातशें कमी चड जाय जाल्यार गोड तिखट कशें जाय तशें आनी मातशें सॉल्ट सो सॉल्ट हांवें ऑलरेडी बिमलाक लावन दवरलेलें सो हांव मातशें एड करता थोड्यांक गोड आवडना पळय ते तुमी जाय जाल्यार स्कीप करूंक शकता पण मातशें गोड घातलें न्हू सासवाचें मातशें टेस्ट बरें लागता आंबट तिखट गोड लागता अशें सो हांवें तशेंच केलां आंबट तिखट गोड केलां सो हे जालें बिमलांचें आंबट तिखट आसाच ते मसाला ग्रायंड केला तो आनी गोड हांवें मातशें जॅगरी घातलें तो सो देन हांव गोडाच्या जाग्यार साखरूय एड करता सो गोड घातला आनी मातशें बरें जाता सो बॉयल येयलें की म्हजे हांगासर बिमलांचें सांसव रेडी टू ईट सो हे रेडी जालें आतां म्हाका फीश फ्राय करूंक जाय फ्राय करच्या पयलीं क्लीन करपाक जाय पळय शेवटाळे घेतलेले गांवठी शेवटाळे सो ह्यो क्लीन करता आनी एका फ्राय करतले आतां सो ऑलमोस्ट म्हाजें सगळें न्हू नुस्तें बीन क्लीन करून सगळें हांवें मसालो बीन लावन दवरला जस्ट आतां फ्राय करपाक जाय आनी म्हाका फिश फ्राय करपाक जाय आनी सॅलड करपाक जाय सॅलडाचें सगळें धुवन बीन दवरला जस्ट तांकां 10-15 मिनटां उरला टायम जाला तर ते 2:00 येता 2:00 10 मिनटां उरला तो पर्यंत हांव करता म्हाजें सगळें रेडी करता सांगा म्हाजे मसालो बीन शेवटे बीन क्लीन करून सगळं मसालो मॅरिनेट करून दवरला सो हे फ्राय करतले आनी हांगा पळय थोडेशें सॅलड करतले काय घेवन आयज सॅलड ऑनली ऑनियन टॅमॅटो काकडी कोथंबीर आनी एक ग्रीन चिली सो मागीर तितून मातशें लिंबू आनी मीठ बीन मागीर घालता सो फ्राय करूंक दवरता आनी तो पर्यंत सॅलडूय करता तो पर्यंत ते येतले सो गरम गरम जेवपाक गावतले मागीर सो हांव न्हू जेवण बीन न्हू 3 o'clock सुमार न्हिदलेलें मातशें सो बेगीन उठतलें म्हणून केल्लें पूण आयज म्हाका अशें टायर्ड फील जाल्लें न्हू सो थंयच न्हिदलें म्हाका उठोवूच ना डायरेक्टली पळय उठलें अरावंड 5:30 जाला उठलें की सोमतें म्हाका अशें भूक लागली सो हांव जस्ट आतां फ्रेश जाता च्या बीन करता आनी कितें स्नॅक्स बीन खाता हे पळय आमचो सनसेट जाता हांगासर हे पळय वयर 5:30 जालें न्हू 6:30 बीन मातशें सकयल येता हांव सनसेट सो सांजच्या हांगा गॅलरीन बसपाक बरें आहा आपल्या सनसेटाक सो आतां हांव कितें करता मातशें फ्रेश जाता च्या बीन करता थोडीशी केन्ना कितें जातालें जेवलें बिवलें की मातशें रेस्ट करतालें आनी आमी हांगा थंय वयताले म्हणजे कितें कामां आहा तें केन्ना ऑफिसान वच आनी गे शॉपिंगाक वच कितें कितें कामूच आसतलें चालू सो आज हांव मातशें फ्री आसलें मातशें आयज म्हाका चड न्हिदूंक जालें आनी आयज आमचें मिकू उठलें पळय आयज नाल्यार मिकू आमचें इतलें बेगीन उठना मिकू ए मिकू खंय तर बी भायर यो मिकू केन्नाय पळय जाल्यार ताका न्हिदपाकूच जाय परत बेडरूमांत गेला न्हिदपाक एका केन्नाय पळय त्या बेडार आनी कामूच ना न्हू मिकू ना न्ही फकत न्हिदता करपाची न्हू फकत ताका करपाक सांगा खंय तो कोकिळा आसा पळय सो तो एवरी टायम न्हू कू कू करता सकाळचें करता ते जाणा आमचो कोकिळा आहा पळय हांगा येता आवाज येता पळय आतां आवाज बंद जाला पळय आतां तो सांज जाला आतां सगळ्यांक तो बर्साक आपयता पूण हो दनपारां सुद्दां रडटा कित्याक खबर ना आनी हो म्हाजो एक व्हडलो कोकिळा हो म्हाजो व्हडलो कोयल हय न्हू तूं कोकिळा न्हू म्हाजो सांग रे तूं कोकिळो शावले कुकली तू कोकिळा बसून राड तशें रडटा कोकिळा चल चल तर हेज्या वांगडा टायम करतना हांगाच उरतलो हांव चाव करता तूं पितले पळयता पळय कशें रागान म्हाका कशें पळयता पळय कॅमेरा हाडलो की तोंड सायडीक कित्याक हांव न्हू मस्ती जाला नानू माझी कोकिला तो सो म्हाजे आतां हांव चाव पितलें आनी फ्रांसीस येयला फ्रांसाक न्हू स्टाफान आयज कितें तें दिलां सो तो आतां तें कट केला तुमकां दाखयता पळय हांव न्हू फर्स्ट टायम पळयता एक्चुली हांव
हे बघ हे वॉटरमेलन कसल्या कलर पण कोणान कने खाल्ला जाल्यार पयला जाल्यार कमेंट करा. हे बघ हांवें एक्चुअली केन्नाच पळोवनासले भितर रेड असले तेच पळयले फर्स्ट टाइम हांव पळयता येल्लो वॉटरमेलन सो ते पळोवपाकूच लागून फ्रांसिसान कट केला. येल्लो 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 आता खातलो पळयता न्हू आनी मातसो पिकोवंक जाय जाल्यार काय ना ना पिकला रे ते शुअर. हांगा डार्क येल्लो हांगा लायट येल्लो हांगा लायट आनी मातशें वायट कलरफुल न्हू कलरफुल फर्स्ट टाइम पळयता पळयलेले केन्ना ना येल्लो काय ना